नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मायनिंग वाठारांतले आमदार अजून आशावादी, तांकां जाय मायनिंग सध्याच्या मिनेरांकडेन उरिल्ले। सीएसआराचो हुस्को, मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका। दुयेंत मुख्यमंत्री पर्रीकाराक बीजेपी फोर्सान कामाक लायता। पर्रीकाराच्या नजो ताका झेपना, बीजेपी सोडिना जाल्यार ताणें स्वता भार सोडचो, काँग्रेसीची मागणी। सेलूला जमीन बळकावपाचे केशीर आदलो मंत्री पर्वळेकाराक म्हापशा कोर्टात हाजीर रावपाचो हायकोर्टाचो आदेश। मात केस भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला न्ही, आयपीसी खाला। जीएमसीत 1.5 महिन्यात जाता तिसरो किडनी ट्रान्सप्लांट। आयुष्यमान भारता खाला सुरू करतले डायबेटिक केअर। आयस्टॅग मशिना वरवीं म्हयन्याभरात रक्ताच्यो टेस्टी सुरू। आनी सेजा फुटबॉल अकादमींतल्यान 15 फुटबॉलरांक बायचूंग भुतियाचो सल्लो। 2026 फिफा वर्ल्ड कपात भारत पात्र जावंक शकता, म्हणटा भुतिया। मायनिंग वाठारांतले आमदार अजून आशावादी, तांकां मायनिंग सध्याच्या मिनेरांकडेन उरिल्ले जाय। 15 आमदारांनी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक क्लियर केला। गोंयचे मिनेर सीएसआरा खाला शिक्षण, देवळां असले गजालींक हातभार लायताले। मायनिंग पिडीतांक भरपाय मेळटली। नव्यो कंपन्यो ह्यो गजाली करतल्यो म्हूण खात्री ना। कोर्टा वरवीं वा अध्यादेशा वरवीं आदल्याच मिनेरांकडेन मायनिंग उरचें म्हूण यत्न चल्ल्यात। मायनिंग वाठारांतल्या आमदारांची मुख्यमंत्र्याबरोबर शुक्रारा बसका जाली। सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत, दिवचलचो राजेश पाटणेकार, मयेचो प्रवीण झांटये, सांग्यावेलो प्रसाद गांवकार आनी सावड्डेचो दीपक पावसकार आशिल्ले। बाकीचे आमदार पावले ना। कशे तरी करून जाता तितले बेगीन आसा त्या मिनेरांनी मायनिंग सुरू करचे म्हूण खंय हालचाली चल्ल्यात। मायनिंग परत रिज्यूम जावचें, सुरू जावचें हें मायन ओनरां खातीर न्ही। आमी मुद्दामून म्हणटा, आमी जेन्ना तें परत सुरू जावचें आनी तांकांय लिजां मेळची हें जर कित्याक म्हणटा आसत जाल्यार त्या भागांत आसलेल्या मायनिंग वर्करां खातीर जे थंयसर काम करता, ज्या ट्रकवाल्यांच्या खातीर जे स्वता थंयसर ट्रक आपले ऑपरेट करता। तिसरें फुडें वचून म्हणटले आमी की जेंच्यो लँड ओनर्स आसात, एग्रीकल्चरिस्ट आसात, तेंच्या खातीर जो एग्रीकल्चर कॉम्पेन्सेशन आतां जो मायन ओनर दीत येयल्लो आसा, फाटले लीज आसतना 12 जरी बंद जालें जाल्यार 3 वर्सांनी थोड्यांनी तेंचें एग्रीकल्चर कॉम्पेन्सेशन सुद्दां पेड केलां। ते आमी एप्रिशिएट करपाक जाय। किंवा कॉन्ट्रॅक्टा वयल्या कामगारांकूय तेंच्यांनी दवरलेलें आनी तेंच्यो चलता त्यो सीएसआर एक्टिविटी। कोण तरी फाल्यां सकाळीं भायलो दुसरो आयलो, ताका तें लीज मेळ्ळें जाल्यार तो हें सगळें करतलो हाजो कॉन्फिडन्स कोणाकूच ना। म्हणून तर आमचें म्हणणें आसा की आसा तांकां कंटिन्यू करचें इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर पीपल। आसा तशें मायनिंग चलोवन सरकाराक जाय तितली येणावळ सध्याच्याच मिनेरांकडच्यान खंय मेळों येता। स्टेटीचो रेव्हेन्यू बुडचो अशें आमचें खंयच म्हणणें ना। जो स्टेटीक रेव्हेन्यू मेळपाक जाय, ह्याय लीज ओनरा कडल्यान जर तेंच्यांनी फाटलोय दिवंक ना आसत जाल्यार तोय रेव्हेन्यू घेवचो। सगळ्यां कडेन उलोवन पर्रीकार खंय प्रधानमंत्री मोदीक मेळपाक वचपाचो आसा आनी तांकां मेळ्ळ्या उपरांत आमकांय कॉन्फिडन्स आयला की ते ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत कशें तरी फुडल्या सिजनाक हें सुरळीत रित्या सुरू जातलें अशें आमकांय खात्री आसा। टीसीपी मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्री कितें करता तें पळोवया। जेन्ना मुख्यमंत्री हांगा नाशिल्लो तेन्ना आमी एक क्लियर स्टँड घेताले। आतां मुख्यमंत्री परतो आयिल्लो आहा, सो ताका आमी वील गिव हिम पीस टू वर्क ऑन इट। ताका ताज्या हातून आमी इंटरफियर जायनासतना तो कितें करता तें पळोवया म्हणून। इतले मजगतीं मायनिंगांतल्या बायलांनी सावड्डेच्या आमदाराक खणी बेगीन सुरू जावच्यो म्हूण निवेदन दिलें। आमदार पावसकार घरा कडेन मेळ्ळो ना म्हूण ती सरपंचाक मेळ्ळी। सरपंच म्हणटा आतां पर्रीकार आयला, कितें तरी करतलो। आज मायनिंग वाठाराचे सगळ्यो महिला वर्ग तशेंच बाकीचे ट्रक ओनर तशेंच बाकीचे स्टाफ आमदाराक आज तांच्यांनी मेमोरंडम हाडून दिला मायनिंग बेगींतल्या बेगीन चालू जावची म्हणून। आतां थोड्यांनी म्हटलो जसो 100 दीस जाले कांय डिसिजन येता, कित्याक आमचो जेन्ना मेन लिडर सीएम जेन्ना गोंयांत नाशिल्लो सो डिसिजन घेवपाक पावलो ना। पूण म्हाका खात्री आसा जेन्ना सीएम गोंयांत आयिल्लो आसा विथीन ह्या थोड्या दिसां भितर हाजेर सोल्युशन येतलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बीजेपी पर्रीकाराक फोर्सान काम करूंक लायता आनी तो नजो जावन काम करता। आदी काम करतालो ताचे 20 ते 30% सुद्धा काम करपाक ताका सध्या झेपना।
ताणें देवन सुशेग घेवचो। बीजेपी ताका मुक्त करूंक सोदिना जाल्यार ताणें स्वता जावन देंवचो। राजकीय प्रशासका परस प्रशासकीय कार्यकारी अधिकारी कसो पर्रीकार वावुरता म्हूण काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याचे भलायकेचो इश्यू लावन धरला। मुख्यमंत्र्या खातीर जेन्ना असेंब्ली कर्टेल करपाचो प्रश्न आयलो तेन्नाय आमी फाटीं सरले ना। जे अनडिक्लेअर्ड ताजे हेल्थ इश्यूज कितें आसात जावं परत तो रुजू जाता आसतना मेडिकल फिटनेसूय कोणी डिक्लेअर केल्ली ना जावं कोणी इश्यू केल्ली ना। आयज गोंयांक कोणाकूच खबर ना एक्झॅक्टली हेल्थ इश्यूज कितें आसात। सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान जर हें डिक्लेअर केल्लें कारण सगळे कडेन सीक आसा हो एकूच इश्यू आसा पूण एक्झॅक्टली कितें सिकनेस आसा आनी मुख्यमंत्र्याची एक्झॅक्टली कंडिशन कितें आसा। सीएम स्वताक सांगता की जाका थंडी जाल्यार जावं जाका फ्लू आसा तो आपल्या फुड्यान येवपाक जायना। एक रिस्ट्रिक्शन दिसता हातूंतल्यान की अजुनूय ते मेडिकली फिट ना म्हणजेच कितें तरी सिरियस इश्यू आसात। हांव आनी आमची पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या प्रती पूर्णपणे एम्पथायज आसात। म्हणजे ताचे आमकां पर्सनली ताची काकूट दिसता कारण तो ह्या परिस्थितीन सुद्दां काम करपाक ताका लायतात का असो एक दुबाव येता। बीजेपी पार्टीन ताका फोर्सफुली थंय दवरला काय कितें असो दुबाव येता आनी ताका थंय मुख्यमंत्री दवरून एक वेगळी सिंपतीचें राजकारण चलता काय कितें। गेले 3 म्हयने प्रशासन ठप। ह्या परिस्थितीन जर मुख्यमंत्री म्हणून काम करपाक शकना जाल्यार ही खूब व्हडली चिंतेची गजाल आसा। विजय म्हणटा गिरीश चोडणकरान चलयल्यात ते खंय लोकसभेक रावपाचे स्टंट। दबाव घालना म्हणून तांकां सांगचें पडटा दबाव घालता म्हणून। पळय गिरीशाक कितें आहा लोकसभेचे इलेक्शन मेरेन गिरीशाक पेपरार सदांच आपलें नांव आयिल्लें जाय कित्याक गिरीशान सगळे काँग्रेसवाल्यांक घुसपावन तो आपूण थंय तिकीट घेवंक सोदता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हॉस्पिसियोचे पोन्ने बिल्डिंगेंतल्या स्टोर रूमाक उजो लागलो। दुसऱ्या मजल्यार स्टोर रूमात उजो लागलो तो खंय सेक्युरिटी गार्डान पळयलो। थंय डायलिसीस युनिट आशिल्ले ते चलताले। तातूंतली पोन्नी 5 युनिटां लासून काबार। 50 लाखांचो गोबर। उज्याचे नेमके कारण कळिल्ले ना। स्टोर रूमाक लागिल्लो उजो बरोच पातळ्ळो। 2 फायर ब्रिगेडींचो सांजे उसरा मेरेन आटोपा हाडूंक यत्न चलतालो। घेवया कमर्शियल ब्रेक।